खोसीचे ताकाच आमी थंय मेळूंक वचपाचे जेरुसाले शारदे ताकाच आमी थंय मेळूंक वचपाचे पावलार पावल मारून वाटू चलुया देवा दर्शन घेवन जेरुसाल्याक या पावलार पावल मारून वाटू चलुया देवा दर्शन घेवन जेरुसाल्याक या. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भयणी भावांनो, आज ऑक्टोबराची 13 सायबीणमाचे निमणे दिसणे फातिमा गांवांत येतेका भुरग्यांक जसिंता, फ्रांसिस्को आनी लुसिया. आनी ह्या दिसाक द मिरेकल ऑफ द डॅन्सिंग सन, सूर्या ताची किरणांतल्यान एक चमत्कार जालो आनी 70,000 लोक सुमार हाजीर आसलेल्यांनी ते पळयले आनी देवाक दिन वासून खुशालकायेन आपले घरा गेली. फातिमा गांवांत ते सुपुल्ल्या भुरग्यांक दिश्टी पडून सायबीण माय उलो मारता मागणी करूंक, बोकरून तेरसाचे मागणी उलो मारता मन बदलूंक, प्राचीत करूंक आनी रुसिया गांवचे कोवेसांव बसत. आज जायत्या फिरगोजांनी आनी बोकरून आमच्या पणजेच्या शारांत खुबशे वर्सां जालीं हो दीस दोबाज्यान समरमतले. आज सायबीमाची मजूत आमकां सगल्यांक मागुया, बोकरून हे पिळेक लागून आमी आमच्या घरांनी आसा. हे पिळेन जायतीं जाणां मरून गेल्यात, जायतीं अजून आमी भिरांतीन जियेता. युरोपाच्या उस्तुमतेच्या गांवांनी आतां अदीक आनी अदीक केसीस वाडत आसात. आख्खो संवसार आमचे मायमारीच्या आश्रयाखाल घालुया आनी वेगवेगळे पिळेंतली आमकां राख आनी सांबाळ म्हूण कोतकोत्यान आज हे मिसा भेटींत वांटो घेतना मागुया. मागुया आमच्या घरांत आसलेल्या बसत, आमचे जाणटे बसत, पिडींत आसलेल्या बसत देवाची पिकोवणी आनी भलायकी मायमारीची विनवणीन आजो संभ्रम करतना मागुया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. बाबा सदभाग घेवन सदांच संकवार मारीक सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बक्षूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थुया. मायमारीचे मजतीन आज आपलो वाडदीस संभ्रमतल्यांक आज आपल्या वर्सात लग्नाचो वर्शीक दीस पाळटल्या बसत मागुया.
मागुया मरून गेल्ले आमचे भाव बिडा बसत ताका देवान आपले काकुतीन सासणेचे विसवान घेवन मागुया आमच्या एक एकल्याचे इंतिसांव बसत सौर पदवेदार देवा बोबागियोन आंकवार मरीचो आदार आमकां फाव केला देखून आमी संतोश जावं हे मोगाळ आवयचे विनोतीन ह्या संवसारान सगळे वायट विघ्नांतली आमकां निवार आनी स्वर्गार सासणाच्या सुखाक आमकां पावय हे आमी मागता आमचे सुमिया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक आमेन. आमेन. भगवंत पावलून गालासेकारांक बरयलेली चिठी वेले वाचो. भावां भयणीनो, आमी स्वतंत्र जावचे खातीर क्रिस्तान आमकां सोडून स्वतंत्र केल्या. घोट रावात आनी नव्यान गुलामपणाचें झूं तुमचेर घेनाकात. हांव पावलो तुमकां सांगता, जर तुमी सुनोत करूंक दिली तर क्रिस्त जालो तुमकां ओन उपेगी. सुनोत करूंक दितात तितल्याकूय नव्यान शिडकायता. आख्खी सुमूर्त पाळूंक कायदो आसा. सुमूर्तींत जर प्रमाणीकपण मेळटलें म्हूण तुमी रावता तर तुमचो आनी क्रिस्ताचो संबंद तोडून तुमी कुरपे भायर पडल्या. आमी जाल्यार भावार्थाक लागून पवित्र आत्म्या उदेशी आमकां प्रमाणीकपणाची मजुरी मेळटली म्हूण बोरवांचो धरून रावता. क्रिस्ता जेजूच्या एकतारांत आसतल्यांक तांणी सुनोत केली वो ना केली म्हूण कांयच न्हय, पूण मोगाच्या कोरण्यांनी दिसून येता तो भावार्थ की सोगलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. तुजो मोग म्हजेर देवू सर्वेस्परा. म्हणुया, तुजो मोग म्हजेर देवू सर्वेस्परा. तुजो मोग म्हजेर देवू सर्वेस्परा. तुज्या उतरा पोरमणें तुजी सोडवण म्हाका मेळूं. म्हाका दिल्लें विस्वाशीपणाचें उतर काडूं नाका, कित्याक तुज्या नावाड्यांचेर हांव पातयेवन रावलां. जबाब. तुजो मोग म्हजेर देवू सर्वेस्परा. तुजी समूर्त विस्वाशीपणान सांबाळटलो सदां काळ निते काळी. तुजे कायदे पाळूंक म्हजी खुशी देखून मुक्त काळजान हांव चलतलों. जबाब. तुजो मोग म्हजेर देवू सर्वेस्परा. तुज्यो आज्ञा म्हळ्यार म्हजो संतोष, तांचो हांव सदां मोग करून आयलां. तुज्या हुकुमा मुखार हात जोडटा, तांचो मोग करता. तुजे नेम मोनान घडयत आसा. जबाब. तुजो मोग म्हजेर देवू सर्वेस्परा. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जय जय. देवाचें उतर जिवें आनी सुडसुडीत, ते काळजाचे ओत्रेक आनी चिंतना पारखिता. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं आनी तुमची सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमिया. जेजून उलोवप सोंपयलें तेन्ना कोण एकल्या फारिजेवान ताका आपणागेर जेवणाक आपयलो.
आनी तो तांगेर वचून जेवणाक बसलो. जेवणा आदीं ताणें कित्याक हात पांय धुले नात अशें तो फारिजेव आपल्या मनांतूच घडोवन विचारतालो. आनी सुमयान ताका सांगलें, आरे तुमी फारिजेव पात्र आनी ताट भायल्यान नितळ करतात, पूण तुमी भितरल्यान नागोवण्यान आनी खोटेपणान भरल्यात. कुळया न्हू, जाणें भायलें आंग केलां ताणें भितरलेंय करूंक ना. तितलेंच न्हय, तुमचे कडेन आसा तातूंतलें काडून 2 दान दियात आनी पळयात तुमचें सगळें नितळ जातलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. भणी भवानो, कोरोना व्हायरस ही पिडा आयल्या तितूंतल्यान आमी दिसाक कितलेच फावटी आमचे हात धुता. भायर सावन आयली म्हणटूच कपडे काडून न्हांवचे, नितळ जावचें, हे कोरोना व्हायरसाचेर झुजचें अशे नेम आमकां आसात. देखून आमी 20 सेकंड्स तरी हात धुवंक जाय, पोत्तून धुवंक जाय अशें आमकां सुचना केल्ल्यो आसात आनी आमी त्यो बेस बऱ्यो पाळटा. जावं ते साबाव करपी, सोप्स करपी, सॅनिटायझर करपी, हांकां जाल्यार मोठें गिरायक. आमचे फार्मासी सॅनिटायझरांनी आनी तरेतरेच्या वखदांनी भरिल्ल्यो आसात कोरोना व्हायरसाचेर झुजूंक. आयचे शुभ वर्तमानांत असलेंच कितें आमकां मेळटा. जेन्ना जेजूक कोण एकलो फारिजेव जेवणाक आपयता, तो आपल्या मनांतल्या मनान म्हणटा, जेजून हात पांय धुले नात. जुदेवा मदें टिंट्यारसन आयली म्हणटूच हात पांय धुवंक एक चाल आसली. जेजू ह्या फारिजेवाक आनी आमकांय कसली तरी शिकोवन दिवंक सोदता आनी हाका लागूनच जेजू हात पांय धुना. ताचे मनांत हाडूंक सोदता कांय विचार, ताचें मन बदलपा खातीर आनी खरो उजवाड ताचें सगळें घालूंक सोदता. कसली गरज? भायल्या हातान धुवपाचीच गरज वो भितरल्यान नितळ जावपाची गरज? बाबडीनो हाचेर जेजू फारिजेवाक आनी आमकांय शिकोवन दिता. आज बारीक नियाळुया. आमचे मदें आमी हात धुता, भायल्यान नितळ जाता बरें, पूण भितरल्यान काळजा मनाची नितळकाय चड गरजेची. जायते फावटी आमचे मदें तरेतरेचे मनीस आसात मनीस जे बरें करिनात आनी दुसऱ्यांकूय बरें करूंक दिनात. आसात आमचे मदें मनीस जे तामून आसतना दुसऱ्यांची टिका करतात. हांकां एके भाशेन कोरोना व्हायरस आसा. हो कोरोना व्हायरस आमी धुवन काडूंक जाय. बरें करतात तांकां आमी उत्तेजन दिवंक जाय, उर्बा दिवंक जाय फुडें वचून. गरज नासतना आपुणूय करिनात, दुसऱ्यांकूय करूंक दिनात, तसलें मन काडून उडोवंक जाय. जायते फावटी आमचे मदें आसात आमची भाव भयणां जीं तामून आसतना दुसऱ्यांच्यो गजाली करतात. जायते फावटी कितें ना कितें घडून सांगतात. हो कोरोना व्हायरस आमच्या मना काळजांतलो आमी धुवन काडूंक जाय. दुसऱ्याचें बरें येवजप, दुसऱ्याचें बरें चिंतप, दुसऱ्याचें बरें उलोवप, असली आमची चाल जावंक जाय. आमच्या धर्मा विशीं देखून जायते फावटी आमचें मन आमी बदलूंक तयार ना. काळजा मनाची बदलणी करूंक सोदिना. जायतें कितें आदल्यांनी करून दवरलेलें आमी घेवन आसा, पूण ताचेर भावार्थाची नदर आनी भावार्थाचो उजवाड
आमकां घालूंक पावल मारूंक फुडें सरना आनी कोण फुडें सरतात तांकां आमी खाला आपटिता. कोरोना व्हायरस भितरल्यान आसा, तातूंतले आमकां नितळकाय जाय. आयले पयले वाचपाचें निमणें उतर भाग्यून पावलो काय बरो म्हणटा पळयात. मोगाच्या कोन्यांनी दिसून येता तो बावाट की सोगलें. मोगाच्या कोन्यांनी दिसून येता तो बावाट की सोगलें. असलो बावाट आमचे सगळें दिश्टी पडूंक जाय. न्हयच फकत भायल्यो रिती चाली, न्हयच कितें आमकां पुर्विल्यांनी करूंक दिलां तें पाडून, पूण आमचें काळीज मन नितळ करून. आनी जेजू आयज खोल आमकां आनी त्या काळाच्या फारिसेवांक सांगतलो ते इतले उस्क्यांनी भरलेले आसले भायल्यान नितळ करूंक, पूण भितरल्यान जेजू म्हणटा नागवण्यान आनी खोटेपणान तुमी भरल्यात. हें नागवणें हें वायट आमच्या मना काळजांतलें काडून उडोवंक. थंयचो कोरोना व्हायरस दोतोरांक आनी आमकां बऱ्यान दिश्टी पडना, तातूंतली आमी मेकळी जावंक जाय. थंय आमकां सॅनिटायझर जाय, थंय आमकां काळजा मनाचें धुवप जाय. आनी हें करूंक बाबा म्हणून जेजू आमकां आज आपयता. खुशाल जावया ह्या देवाच्या उतरांतल्यान आमकां नवी शिकवण नवें मन मेळटा. सायबीण मायचो दीस आयज आमी पाळटा. सायबीण माय लागीं मागुया आमकां सगल्यांक एक नवें मन, एक नवें काळीज, एक नवी दिशा, बाबार्थाची नवी नदर. आनी तातूंतल्यान आमकां सगलें सरळ नितळ दिश्टी पडटलें. सायबीण मायक जिणें आमचे लागीं मन बदलपा खातीर मागलें, मागण्या विशीं मागलें, तिचो आदार आयज आमकां मागुया. आनी जेजू जो आमच्या आल्ताराचेर येतलो आमकां नवी दिशा, नवी नदर दी. आमकां न्हयच कुडीचे पिडेंतली पूण आत्म्याचे पिडेंतली मेकळी कोर म्हूण मागुया. भेटवण्याच्या वेळार आमी गायन गावुया. कालवाराचो योद C20 पान 30 आनी 4, C20 पेज 36. आमची बेज सोड देव बापाक मानता तसली जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेव. कोण वेळा बापा बोबा घेवन आंकवार मरिया फातिमा साहेब मायचो उगडास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालता. तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमचे सर्गीच्या आवयचे मजतीन आमच्या दिसा दिसाच्या जिवितांत आमी तुका मानू अशें कर. तुजे पुता जेजूची नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवीधर आनी सासणेचे देवा, सर्व काळे आनी सर्वताय
आमी तुका आदीन बासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो भोवमान फावो आसले निती आंकवार मेरेक आमी नमान करतना एका तळ्यान आमी तुका वाखणटाव तुका वन्निताव तुजी किर्ती पोरगुटाव आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकविलो तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचा सगळो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखणटात तांचे संगती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती उचारता पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पो तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय बाप्पा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी आमची पवित्र कर म्हूण मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन बासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पुंची तेच परी जेवण जातूस आनी कास तुका नव्यान दिन भासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पिया तुमचे रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक करोराचें रगत पातकेंचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें बारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावार्थाचो गूड पोरगोटुया जेजू मेलो जेजू जिवन जाला जेजू नव्यान येतलो बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवंतपणाचो आमी भक्तीपुणी उगडास करता हो जिविताचो उंडो आनी सरवणेची काल सुखार समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन भासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावांबरीची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची हे पवित्र मिसाचे भेटेंत आपल्या घरांनी रावून वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मरे देवाची मायज सांगाती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योंत धरून दोता आमचो आस्कारी भाग्योंत मिंगेल आनी सर्वकाळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमेन आमच्या सर्वंडरा जेजून शिकवलेले मागणे म्हणून आता आमी सगळीं बापाक उलो मारुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं
तुजी उशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पळोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरबुंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो शानोत एकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सर्वांकांतांतली वाटाय, कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या ससनान. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन दुतांक बळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावर्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजूट चलयताय सासणाच्या ससनान. आमेन. जिवन जेजूची शांती सदांकाल तुमची सभे आसूं, तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक कुशलकायेन जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटात हे जेजूच्या जेवणांत आतां वांटो घेतिल्ले आमी सुभागी. सुम्या तुवें मुचे म्हाका पावना, तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. उत्मीक गुमनेवाचे मागणे. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसले परी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोट सोरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. जुई प्रिती मोग वस्ता D40 570 आणि 5 D47 पेज 75. कोरोना व्हायरस पिडे सुमयार देवाचे काकलुतीक मागणे. सोरपदवेदार आनी काकलुतसारा देवा, सोडवण दिवंक तुजो हात मोठवो जालो ना. न्हय म्हूण तुजे कान आमचे मागणे आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां बासायलाय. आमचे विनंतेक तुजो त्राय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगीं पसरलेले कोरोना व्हायरस हे पिडेचे भिरांतीच्या चोपक्यान तुजीं भुरगीं सांपडलेलीं आसात.
तुझ्या उतराची पोतवी पाठोय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर. बाबा, तुझी भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जिवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे. आमकां पेकयता तो देव तूं. हे पिडेक सांपडलेल्यांक पेकय आनी तांच्या कुटुंबांक घोटाय दी. पिडेस्तांचो इलाज करता ते वैजकी लोकांक धीर, राखण आनी उर्बा दी. मोर्दाचे तोणीर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांचे सवें आनी तांच्या आत्म्यांक विसव मेळो. पवित्र आत्म्या, ही पिडा नास करपा खातीर एक वखद घडोवन हाडूंक अभ्यास करतात ते वैज्ञानिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तशी पावलां घेवंक सरकारी मनशां पासत आमी मागता. सोम्या जेजू, तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास दवरता. ताचेर भावार ठेवता त्या धर एका मनशाचो नास जायना जावं, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. तुज्या शिसां बरोबर आमी उलो मारता. आमकां वाटाय सायबा, आमी मोरता. ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय, पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवन दी आनी तुजें सवें तांकां बोरवांसो मेळो. सो जावन आसाय आमचो आसरो सासणाच्या सासणांक. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेश्वरा, आमच्या प्रितीचे बाप्पा, भाग्योनांकवार मारी देवाचे मायेच्या उगडासाक आमी तुका भेटयला ते संस्कारांत तुवें आमकां आत्मीक पोसण दिलाय. हे पोसणाचे गोठायेन आमची माई बरी तुजी खुशी पाळून स्वर्गार तुजी सासणाची सोडवण भोगूंक आमी तयार जावं. हे आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भयणी भावांनो, परंपरीक वर्सावळीचे पुरसांव ह्या वर्साक पणजे बिसाहेबाच्या गोरांतान पणजेचे इगोर्जींत आसचें ना. बिसाहेबान आपल्या चिटीन कळीत केलां की आज 5:30 वाजता सांजे 5:30 वाजता पवित्र मिसाची भेट आनी सायबिमांचे कोताबीन काळजाक आमची भेटवणी आज आसतली. बिसाहेबाच्या घरांतल्यान हे मीस आमी CCTVचेर CCR TV डायसिजन सेंटर फॉर सोशल कम्युनिकेशन मिडिया हाचे वेल्यान आमकां लायव्ह पळोवंक मेळटलें. तर तातूंत आमी वांटो घेवया आज सांजे 5:30 वरांचेर. आनीक मायमराची विनवणीन आमकां राख आनी सांबाळ म्हूण मागुया. फाल्यां बुधवार 10 बुधवारांतलो 8वो बुधवार. सोदा भाशेन आमी पावणी 7:15 7:15 तेस करतले हांव. आनी त्या उपरांत मीस आनी मिसा उपरांत पेरपे सुकर सायबिमांचें नोवेन. सर्वेश पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पुत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचें गायन गावुया. T18 फातिमाचे सायबिणी, पेज 211, T18 पान 211. Akbar Marishi